आज स्टेटमेंट घेतले आणि तिथून PWD मिनिस्टराची नावां घेतली आणि त्याने म्हटलं की आपण जेव्हा MGP ऑफिसात कामाक असले तेन्नाच्यान हे सगळे जॉब काम नाशिल्लें ते केन्नाच ऑफिसान नाशिल्लें ते कितें सांगता ते ताकाच खबर आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा न्ही कंप्लीट जावन दी मरे पूण तुमी पक्षाचे हांव घेता न्ही मिटींग आनी तुमकां आपयता न्ही पक्षाचे ते केन्ना कामाकूच नाशिल्ले रे MGP शी इज डिस्टर्ब तुका दिसना शी इज नॉट शी इज डिस्टर्ब ते कितें शिकयता तें उलयता अशें दिसता म्हणजे मुद्दाम टार्गेट करता म्हणटा कोण तरी शिकयता तुमच्या पक्षाक आणि तुमच्या मिनिस्टराक मुद्दाम टार्गेट करपाक लायला की कितें हे सगळें सत्य आतां पण 8 दिसां येतले न्ही भायर क्रायम ब्रँच पळय क्रायम ब्रँच पळय न्ही इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा ते इन्व्हेस्टिगेशन जालें की सगळें भायर येतलें न्ही त्याच्यानंतर उलोवपाचें पाहिजे त्यांच्यानी म्हटलें ऑफिसानूच इंट्रोड्यूस केला म्हटलें अरे ऑफिसांत ते नाच जाले केन्ना अशें कितें रे 2009 ते आज पर्यंत कोण त्या नावाचे कोणूच ना ऑफिसांत आशिल्लो तो आमचो एक्स कमिशनर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट म्हार्दोळकार तो 9 ते 2022 ते आशिल्लो ताका विचार करचो येतलो सांगचो तुमकां आपयता ऑफिसांत आसपाक जाय न्ही अशें खोटें उलोवन त्यांची चाल कितें कोणाची कितें आहा ती आमकां खबर ना फुडें जातली कित्याक टार्गेट करता काय दिसता तुमकां खबर ना आमकां न्ही आमकां कांयच खबर ना वी आर इनोसंट पूण तुमी शोध लायतले एज अ पक्ष तुमी शोध लायतले ह्या गजालीचो कसल्या आमकां पक्ष मदत ते आसा की ना आत्तां म्हज्या स्टाफा आपूण क्रायम ब्रँचीन जुने स्टाफा ते गेले मरे ते आसा की ना रोल मेलाचेर आसा कितें केलां केन्नाच ना न्ही तुमची सायड फुल क्लियर आहा म्हणटा तुमी फुल क्लियर आहा ते ऑफिसांत काम करनाशिल्लें केन्नाच काम करनाशिल्लें हें नवें ऑफिस घेतलें ते पयलीं ताणें कितें म्हणलें 2009 आपूण आशिल्लो 2009 आमी तें ऑफिस घेवना 2012 आमची सेल डीड जाल्या मागीर ताणें कितें तरी म्हणलें 2019 कितें आपूण पयशे दिले 2019 आमी सरकारान ना 2022 पर्यंत हाव इट मॅच एंड हू हॅज मॅच इट लेट इट कम फॉरवर्ड नो मुद्दम टार्गेट करतात ऑफकोर्स इट इज लायक दॅट न्ही तुम्ही विचार करा 80 जाणांक कामाक सुद्दां लायला म्हटलं ते खंयचे 80 जाण तो नासतना PWD मिनिस्टर ताका तुमी विचारप बरें आशिल्लें 80 जाणांचें नांव तरी दी म्हणून तुमी विचारप विचारलेले ती म्हणटा आपूण ते सांगपाक शकना जालें शी हॅज बीन यूज बाय समबडी एल्स मे बी अरे आमचे कडेन ना कामां असल्या कामां आसून सांगपाक कितें जाल्लें सांग पळय म्हाका कामां नाच चल ते MG ऑफिसांत कामाकूच ना एकलोच आशिल्लो रत्नाकांत म्हार्दोळकार आनी मागीर ताणें एक चली घेतिल्लें हांव कितें पळय तेचें प्राजक्ता घोडकेकर काय कोण तितलेच ऑफिसांत आशिल्लें आनी ऑफिसांत आमचे कोण नाशिल्ले आमच्या ऑफिसांत कसलोच वेव्हार जायना फक्त थंय आमी मिटींग आसले येता